खातीर अनुभव मुखास अस्नोकर हांगासर तांच्यानी सुरवात केल्ली आनी आज तो उद्घाटनाचो मोठ हांगा मेळ्ळो आसा. त्या एक्सटेंडेड ही इमारत आसा हेजे सकयल 6 शॉप आसात. त्याच बरोबर हो असो हांगा सादारण 500 सिटींग कॅपॅसिटीचो हॉल आसा. सायडीक आनीक ऑफिसाची सुद्दां अशें प्रोविजन केल्लें आसा. त्या एकूण प्रोजेक्टाचेर सादारण 3 कोटी 10 लाख इतलो खर्च जाल्लो आसा. आनी पेडणे तालुक्यांतले ह्या भागांत एक अशें बार्देवाडी हें आसा केंद्र जाल्लें आसा. हें आमचें मार्केटिंग बोर्डाचें 8वें यार्ड आसा. आमच्या 5 वर्सांच्या कालावधी भितर आमकां जे फोंडा हांगा एक भव्यसो यार्ड बांदपाची संदी मेळ्ळी. 35 कोटी RTOI सकल आनी गोवा सरकारच्या सहकार्यान ताचें पूर्ण उद्घाटन. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली देशाची चौफेर प्रगती होत आहे. इतर देशाबरोबर कृषी क्षेत्रालाही चांगले दिवस आलेले आहेत. कित्येक वर्षानंतर शेतकरी समृद्ध जीवन अनुभव करत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना शेती उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ग्राहकांना सवलतीच्या दरात फळ, भाज्या व अन्य दुग्ध उत्पादने उपलब्ध करून देणे, ही सेवा मार्केटिंग बोर्ड गोव्यात सर्व ठिकाणी देत आहे. प्रोड्युसाक मार्केट मेळचो म्हणून ते सगळे जाण नेटान काम करीत आसा. हांवें त्या खातीर तुमकां ताळयो मारप म्हटलें. ऑफकोर्स जे कोण बरें काम करता ताका प्रोत्साहन जर आमी दिना तर आनी कोण दितलो. आनी परत तांच्यांनी प्रकाश कडेन उलयता आसतना बऱ्योचश्यो गजाली तांच्यांनी म्हाज्या मुखार म्हणजे सरकाराच्या मुखार मांडले. तांच्यांनी काही खंतय व्यक्त केली. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता, प्रत्येक फावटी आमी जर सगळे सरकाराचेर सोडीत जाल्यार कांयच जावचें ना. आमी जर ओन करीत आनी प्रायवेटायजेशन जर जायत जाल्यारूच तें जावपाक शकता. सरकाराचो सपोर्ट जाय. सरकारा कडल्यान सबसिडी पेक्षा आमकां सपोर्ट जाय. वॉटेवर द सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट आसतलो, फायनान्शियल सपोर्ट आसतलो, गायडन्स आसतले, हे सगळे सरकारा कडल्यान जाय. आनी आज हांव परत एकदां जे सरकाराच्या वतीन प्रकाश पेडीक आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगता, 100% गोंयचें सरकार आनी मोदी सरकार शेतकऱ्याच्या बरोबर आसा.